आमचे कोलवा प्लॅटफॉर्म आहे ती आमची पयलीं आमी ताका 100 रुपया फारीक करताले. अकस्मात गव्हर्मेंटान आमकां 3000 फारीक कर म्हणून नोटीस काडलो. 3000 फारीक करपाक थिंगा एक लायट ना, उदक ना, कांयच ना, ना म्हणून गेट ना. आनी रातचे येवन थिंगा ते ड्रग्स आनी बाटल्यो पिवन बाटल्यो फोडटाय त्यो सकाळचे आमच्या वर्करांक पांयांक शिशे लागून ते आमी काडटात. आनी आतां आमकां बाबा आमचो MLA वेन्झीन सेमाबेली व्हरून सीएम आमकां आतां एश्युरन्स दिला की आपण वर्साक 1000 करतलो आनी लायट उदक सगळ्या फॅसिलिटीज दितलो म्हणून. आमच्या सगळ्या फिशरमॅनाच्या नांवान आमी बेन्झी बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सगळे कितले आसा टोटल फिशरमॅन? 30 प्लॅटफॉर्म्स आहे. इट इज इन कोलवा फिशरीज डिपार्टमेंट आय थिंक भितर प्लॅटफॉर्म आहे खूप वर्सां पडली. सो दीस इज देअर अँड दीस लास्ट 1 year मायजू जावन गेलो, डिमांड प्लेस केल्लो. सो फायनली आय थिंक इट शूड बी डन. कित्याक मागताले 3000? कित्या खातीर? चड टायम जालो न्हू, 10 वर्सां जालीं 100 रुपया खाली करताले. सो द आर्ग्युमेंट वॉज 100 rupees इज टू लेस, सो 3000 करया. सो इट इज 3000 म्हणल्यार इट इज सो मनी एक्स्ट्रा जालो ना पयशे, 3000 पर इयर चड जाले. प्लस फॅसिलिटीज कांय जायना न्ही, वाडयले म्हूण कांय जाना. सो 3 years कॉन्ट्रॅक्ट तो, सो 339 जालो ना. सो नाव वी हॅव रिक्वेस्टेड फॉर दॅट 1000. द इम्पॉर्टंट वॉज दॅट असेंब्ली एश्युरन्स दिल्ली 1000 कोतले म्हणून. बट आफ्टर दॅट असेंब्ली एश्युरन्स परत आतां मनसून सेशनाक. सो असेंब्ली एश्युरन्सा वर्थ कितें जालो. So that is the reason we came back here and asked for a reassurance. Now today finally he has agreed and he has said because it is the finance. So it was the CM's office who had, put the file back. So he has said he'll look into the matter, he'll clear that finance. It's just a matter of 60,000 rupees per year. So he's understood and he's clear. So I think we should thank him for that. Fisherman vendor. Fishermen vendors there, dry fish sell karte hain. Thank you. Thank you. Thank you.